뭐야 하무예? तू कसं असाय? हा बोलवले अंकल तू सूट मारून खुईन गेलो रे. अरे हांव गेल्लो कोणाच्या मोन्ना. मोन्नाक गेलो तुका मरे अंकल पयल्यारूच गावता तू सूट घातल्या बगर तू बाजारान पासून वयतो ना म्हणून. बाजारांक खंयचो? हांव सूट घालून कापुसान लेगीत वचोना. हांव सूटूच घालून न्हिदता. अंकल तुका मरे पयल्यारूच कळटा तू सुटान व्हडलो जालाय म्हणून. वयनी अंकल तू शॉलो कित्याक पियात आयले? सोरो एकदम बरो. सोरो पियेल्यार कोरोना पासून लागोना. होय जाल्यार अंकल म्हाका इल्लो शॉलो दी म्हणले. तुका जाय? हो घे. बरो हा देशी तो देशी. अरे सोरो बरो लागता मरे. कळले हांव तुका वळखूंक नासले. कोण सांगता सोलो बरो लागता तू कळले. अरे तू म्हजो सोरो पियेताय आनी म्हाकाच सांगताय तू कोण रे म्हणून. तुका हांव वळखना तू कोण तो हांव वळखना. अरे तू म्हजो सोरो पिवन तू हांगा न्हीद नाल्यार कितें कर. हांव चल्लो. वच कितें
ते पडला का ना वच तू मला जेवला दिसते जेजू बापा पुता पवित्रज्ञ सायबीन माय आज कितले दीस जाले म्हज्या गावाची कांयच खबर ना तुझ्या लागीं मागता ताका राख आनी सांबाळ ओ अंजेला येस यो वच कशें आसाय गो हांव आसा बरी घोवाचो फोन ना आयल्लो ना अजूनय ताची कांयच खबर ना हांव ताच्याच फोनाची वाट पळयताली येतलो फोन बरो असल्यार पुरो ये गो बाय तुका जे हांवें थोडे पयशे दिल्ले तातूंतले म्हाका इल्ले मेळत एग्नेस आतां म्हज्या लागीं कांयच पयशे ना म्हजे म्हाका गोवान धाडले काय हांव सगळें तुजें रीण फारीक करतली राग धरी नाका या कसलो बरें तर म्हाका आतां मातशें काम जालें हांव येता हॅलो 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 हांव मुंबय पियानो क्रूज शिपाच्या ऑफिसांतल्यान उलयतां सांग कितें जालें तुजें नांव अंजेला रॉयाची पोतीन न्हय तूं वय आनी म्हजो घोव रॉय कसो आसा सांगचें म्हळ्यार ताची बोट तुफानांक सांपडोन तुजो घरकार सोंपलो ना अशें सांग नाजो ना दुनिया हे तुवें कितें केलें तुका आमचें कितें वायट दिसलें हांव आतां म्हज्या घरकारा कडेन कशें रावतलें म्हज्या आतां ताचे बिडे रावूंक जायना हांव कितें करतलीं हांव म्हज्या घरकाराचो खूब मोग करी आतां म्हाका ताचे बिडे रावूंक जावचें ना खरेंच हांव कितलें नशिबवान रॉय सारको गोरकार म्हाका फावो जालो देखून सांजचें म्हणल्यार आमगेर तो ड्रायव्हराची सर्वीस करतालो आनी हांव ताच्या फोर्सान मोगान पडोन ताचे लागीं काजार जालें हांव रॉयाचो खूब मोग करता खूब म्हणजे खूब दिसा तू एकल्याच कोणा लागीं उलयताय आनी इतले कुशल जा रॉय तुका पयलो म्हणटच म्हाका भूक आनी ताण लागना तूं म्हज्या जिवितान एक झगडोणें कशें आयलें हांव सदांच तुका म्हजो मोग दितली आनी तुका खुशालकायेन दवरतली ही तुजी उतरां आयकून हांव खूब खुशाल जालो हें आमचें घर एक देव मंदिर हांव करतलो दोन गेम सांगलेली वस्त पळोवंक मेळना तुज्या नशिबान बडे कोणी तूं तुका फावो जालें जाय तें जावन आसा देवाचें निर्मळ केन्ना पावस पडटलो आनी केन्ना पावस थांबतलो तें फकत देवूच जाणा बाबा आतां पावस खंयच्याय म्हयन्यान पडटा ती खबर सोड हांवें तुमकां दोगांकूय एक बरी खबर हाडल्या बरी खबर आनी कसली तुजी मामी म्हणजे म्हजी सासूमाय आमकां रांदूंक खूब त्रास जाता देखून हांवें म्हज्या इश्टाक सांगलां एक शिबी धरपय म्हणून ह्या घरांत काम करून सारकें तुजें तुजो असलो म्हाका घोव मेळो म्हाका भाग जाय बाय म्हाका थोडेशे पयशांची गरज आसली मेळो तुजे लागीं म्हाका म्हज्या गोवान अजूनय एकूय रुपया धाडूंक ना हांव ताणें धाडले म्हणटच तुजें सगळें रीण फारीक करतलें बरें तू कितें करूंक फुडें चल्लाय तू जाणाय हांव हिंगा पावून आसलो जाल्यार तुजें कितें जावपाचें आसलें तें देवान ह्या संवसारान मनशाक धाडला मरोंक न्हय पूण आपल्या जिवाचो कुयदाद करूंक देव आमच्या पातका बसत खुर्सार मेलो आमकां हें जिवीत दिवंक आमकां पातकांतली सोडूंक जाल्यार सांग म्हाका तूं कोणा बसत मरोंक सोदतालें कोणा बसत घरकारा बसत तुज्या घरकारान तुका कितें केलां म्हजो गोरकार सोंपलो
म्हज्या गोरकारान बोटीर वचपाक जायते रीण काडलेले. बोट फुटली आनी म्हजो गोरकार सोंपलो. ताका लागून रीणकार म्हज्या घरान येताली रीण मागूंक. म्हज्यान फारीक करूंक जायना म्हूण तो गांव सोडून हांव ह्या गांवान म्हजो जीव दिवंक आयल्या. वस्तुरे तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना. म्हजो एक इश्ट आसा, हांव तुका तांगेर कामाक दवरता. पूण पूण आनी कांयच ना. चल यो, तूं यो म्हज्या सांगात. आंटी, आंटी. कोण केली? आंटी तूं कशी आसा? हांव आसा बरी. तूं कसो आसा? हांव एकदम बरो आसा आंटी. लिसा तूं कशी आसा? हांव आसा बरें. आंटी रॉय घरा येवंक ना? ना बाबा, तो आयजूनय येवंक ना. येतलो. जाणा आंटी, रॉयान म्हाका सांगलेलें एक सिरवुदर आहा जाल्यार पळय म्हणून. वय, रॉयान आमकां सांगलेलें की तूं आपल्या इश्टाक सेर्वितोर पळय म्हणून. जाल्यार तें पळयलां? पळय हांवें पळयलां. हांव ताका घेवन येयलां. घेवन आयलाय? ती खंय आसा? पळय आंटी, भायर आसा. भायर आसा? ताका भायर दवरलाय. तो जा भितर घेवन ये. बरें आंटी, येता. यो आंटी, यो यो. आंटी कशी आसा? हांव आसा बरी. ये बाय, बस. जाणा आंटी, ही म्हजी इश्टाची मामी आनी ती जावन आसा म्हजी इश्टाची बायल लिसा. कशें आसा? हांव आसा बरें. तूं कशें आसा? आसा बरें. चल आंटी, बरी करून. म्हाका मातशें काम आसा. बरी करून राव. बरें, देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाय, तुजें नांव कितें? म्हजें नांव अंजना. गजारी? हय. आनी तुजो घोव? म्हजो घोव सोंपलो. सोंपलो? आनी कसो? म्हजी इश्टोर बरीच लांब आसा. हांव म्हज्या गोरकाराचो खूब मोग करताली आनी दोगांय एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटो घेताली. एक दीस म्हज्या गोरकाराक फोन आयलो भायर बोटीचेर सिर्वीस जाला आनी म्हज्या गोरकारान लोकांचें रीण काडून तो बोटीर गेलो. अकस्मात बोट बुडली आनी म्हजो गोरकार ते बोटीर बुडोवन सोंपलो. चलो नाकेल बाय. त्या घरान तूं काम कर आनी सदांच खुशाल राव. आनी समज हें गॉड तुजेंच म्हणून. अरे तू म्हाका वळखीचो कहो दिसताय मरे. आनी अंकल तूंय म्हाका ओळखीचो कसो दिसताय. अरे तुजें नांव कितें रे? अर्जून, युजाय, दुनी, योगिगीस. अरे बरें म्हणलें मरे तुजें नांव. ओय, म्हजे मायन म्हाका घातलेले. पूण तुज्या पांयान कित्याक घालूंक ना? हांव जालोलो पळय तेन्ना पांय वयर गेलोलो. वय तूं वयर कित्याक पळयताले? तुज्या पांयक पळयता मरे. पिच्चो मरे तूं पिच्चो. अंकल तुजें नांव कितें रे? म्हजें नांव बोस्त्यांव. बोच्चांव? अरे बोच्चांव ना रे, बोस्त्यांव बोस्त्यांव. आं बोच्चांव. हाका कितले सांग बच्चांव बच्चांव कोत्ता. अंकल तूं खंय गेलोलो ले? हांव गेल्लो बाजारान नुस्तें हाडूंक. बायलेचो म्हाका फोन येत आसा. हांव तिचो फोन काट करीत हा. कित्याक ले? काल मरे हांव बाजारान गेल्लो सुंगटां हाडूंक. घरा पावता म्हणल्यार सुंगटां सामकी मोव जाली. हांवें बायलेक सांगलें सुंगटां भायर मार म्हणून. पूण बायल म्हणूंक लागली मोव जाल्ल्या सुंगटांची कडी बरी जाता म्हणून. आनी आयज बायल फोन मारीत हा. हांवें ताल्ले हाडले आयज पूण हांव तिचो फोन कहोच घेना. पूण कित्याक ले? ना रे हांव तिचो फोन घेना रे. कित्याक ले? हे ताल्ले मोव जावपाक न्ही रे. मामी, लिसा, म्हाका हे उदक हाड. म्हाका तान लागल्या. बाबा घे हांवें तुका उदक हाडलां पी. आसा तूं. बाबा तुका आनी कितें पिवंक जाय? काय नाका. कोण? अंजना? कोण रॉय? कोण?
दोरयान बुडली तेन्ना सुमार 1 वर हांवें दोरयान स्विमींग करून उपरांत आमची दुसरी बोट येवन तांच्यानी आमकां तोडी काडले. उपरांत हांव तुका सोदूंक म्हणून घरा आयलो पूण तूं दिसत नासले. लोकांनी म्हाका सांगलें तूं गांव सोडून गेले म्हणून. तेन्ना हांवें चिंतलें ह्या गांवांत रावन कसलोच फायदो ना. हांव तुजे दुसऱ्या गांवांत वचून शिबीस करून म्हजें पोट भरतलो म्हणून. आनी देखून हांव ह्या घरांत भितर सरलो एका ड्रायव्हराची नोकरी करून. रॉय तू रडताय आणि अंजला तूही रडताय. तुम्ही दोघा एकामेकाक वळखतात ना हांव ताका वळखना. आणि अंजला तू रॉयाक वळखताय. ना ना हांवूय ताका वळखना. बाबा तू रडताय ना मामी हांव रडना. आणि अंजला तूही रडताय ना आंटी. आणि जाणं तरी कितें सांगूय आंटी. तो आपल्या जिविताची काणी सांगतालो देखून ताची खबर ऐकून म्हाका रडोंक आयलें. बरें आसा रॉय हांव आनी मामी दोगांय आमी बाजारान वचून रोकडीच येतात. त्या म्हणसर तुम्ही उलयात. ओके चल मामी आमी या. तू म्हाका सोडून कित्याक म्हूण कासार जालो? अंजला ही सगळी खबर आमी हांगा उलोवचें. ही सगळी खबर आमी फाल्यां उलोवया. तेन्ना हांव तुका सगळें सोत कितें तें सांगता. कितलो वेळ जालो. म्हज्या गोरकारान म्हाका हांगाच येवन राव सांगलेलें. आजुनूय तो येवंक ना. पळय तो आयलो. अंजला तुका आयल्यार चड वेळ जालो. म्हाका येवपाक मातशें वेळ जालो. काय ना रॉय. पूण रॉय तुजी घरची नाडोन न्ही तू कामाक गेलाय म्हणून. वय अंजला पूण तूं भियेना काय. म्हाका गुन्या बोगून ही चूक म्हज्या लागीं चुकोन घडली. रॉय तू रडो नाकाय. हांव जाणो ही चूक तुज्या लागीं चुकोन घडल्या म्हणून. हांवें तुका बक्षिलो. जाणा अंजला हांवें तुका जायतें सोदलें पूण तूं म्हाका खंयच मेळोंक ना. आनी दुसरो उपाय ना जावन हांवें तांचे ड्रायव्हराची नोकरी केली. पूण ते म्हज्या पोरसान मोगान पडले. हांवें ताका जायते सोसमायले हांव खाजारी म्हणून. पूण ते कशेंच आयकना जालें. म्हणूंक लागले जर तूं म्हज्या लागीं कागाळ जायना जाल्यार हांव आपलो जीव दितलें म्हणून. आनी दुसरो कांयच उपाय ना जावन म्हाका ताच्या लागीं कागाळ जावचें पडलें. रॉय हांव जाणो ही चूक तुज्याशी चुकोन घडल्या म्हणून. रडो नाकाय. हांव तुजो खूब मोग करता रॉय. आमी दोशी जाल्यान जाय पूण आमची काळजां दोशी जावंक ना. रॉय तू हांगा कितें करताय. तू कामाक गेलेलो न्ही आनी हे वस्तरे घेवन तू हांगा मोजा मारताय. म्हाका आतांच्या आतां कळोवंक जाय की ती वस्तरी तुजी कोण. ती वस्तू म्हजी कोणूच न्हय. तू तू हांगा कितें करताय आनी तू म्हज्या घोवा सांगता हांगा मोजा मारताय. लिसा हे तूं कितें उलयताय. तुका हांवें म्हज्या घरान हाडलेलें जाय काम करूंक मोग करूंक न्हय. लिसा रॉय तुका असली बाजारी वस्तुरी जाय. लिसा तुझ्या तोंड सांबाळून उलय. सांगा तर तुका मोजा मारूंक जाय. लिसा ती बाजारी वस्तू न्हय. ती जावन आसा म्हज्या साकरामेताची बायल. रॉय ती तुजी बायल म्हणून म्हाका सांगपाक तुका इतलो उगत लागलो. म्हाका तुज्या तोंडांतल्यान आयकूंक जाय आसलें ती तुजी बायल म्हणून. त्या दिसा भितर रावन हांवें तुमच्या दोगांच्यो सगळ्यो खबरो आयकल्यो आनी आयजूय हांवें भायर रावन तुमच्यो सगळ्यो खबरो आयकल्या. हांव जाणा रॉय तूं तुज्या बायलेचो खूब मोग करताय म्हणून. पूण हांवें तुजो मोग फोर्सान केलेलो. म्हाका माफ कर रॉय. म्हाका माफ कर. अंजला हांवें तुका बाजारी वस्तरी म्हणली न्हू. म्हाका माफ कर. आय एम सॉरी. हांवें तुमकां आयज खोशेची खबर हाडल्या. खोशेची खबर आनी कसली. मामी फायल घेवन यो.
रॉय, ही जावन आसा आमच्या घराची कागदां. हें घर हांवें तुमच्या नांवार केलां आनी जे आमचे बिझनेस आसले पळय तेवूय हांवें तुमच्या नांवार केले. लिसा हे तू कितें कोत्ताय? हांव तुजें कांय सोंसमोक ना. आयक सांगता, हांव आनी म्हजी मामी अमेरिकाक वता आनी ह्या फुडें आमी हांगासर आनी केन्नाच येवची ना. लिसा हे तू कितें उलयताय? तूं वचो नाकाय लिसा, तूं वचो नाकाय. आमी सगळीं हांगासर सांगातान रावया. तुम्ही दोगांय बरी करून रावात. मोग आसूं. चल मामी, आमचो टायम जालो, आमी या. मामा तूं बरो करून राव. बाय अंजेला, तूंय बरें करून राव. बरें, हांव येता. बाय. परेश, ह्या संवसारान मोग जावन आसा पळय. मनीस मनशाक दोशी करता जाय, पूण मोग केन्नाच दोशी जायना. जशे पोरी आमचे सवे घडला तशेंच तुमचे सवे घडोना जावच्याक तुमच्यो मोगाची बुन्याद घट करात. तुमी एकामेकाचो मोग करात, सुखान दुखान वांटो घेयात आनी खुशालकायेन तुमचें जिवीत सारात. कितें तुमच्या मोदेकांत घडलें जाल्यार एकामेकाक सोजमून घेयात. जशे पोरी एक वात आपूण चोवान दुसऱ्याक उजवाड दिता, तेच पोरी तुमी दुसऱ्यांक उजवाड दियात. काजारे जिवीत जावन आसा एक देवाचें देणें. खुशालकायेन जियात, एकवटान रावात. देवाचें येसो तें आपोवणें